प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 11वी चीट 25 ते 30 पर्यंत. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, बाबा हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दितां, कित्याक तुवें सगळी जानवाय, ही जी हुशारकाय, तुवें सगल्या मनशां मदें ज्यो जानवायेन आहात, जे हुशार आहात, तांचे मदें तुवें ही हुशारकाय तुवें लिंपून दवरल्याय आनी फकत ही हुशारकाय आनी ही जानवाय ल्हान भुरग्यांक दिल्याय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें वाचता, आमकां हें दिसता, देव कितें करता? ल्हान भुरग्यांक जानवाय दिता, ल्हान भुरग्यांक हुशारकाय दिता, आनी जो लोक ह्या संवसारांत जानवायन आहा आनी हुशार आहा तांकां दिना. हाचो अर्थ कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमचो मोग करता, ताका जाय आमी जानवाय आसपाची, आमची जानवाय जावन आसा पवित्र आत्म्याची, ताजी जानवाय. कित्याक ह्या संवसाराची जानवाय आनी देवाची जानवाय एक जायनाच, केन्नाच एक जायना. कित्याक? देवाचें उतर जावन आसा देवाची जानवाय, देवाची हुशारकाय. आनी ह्या संवसारांत जो लोक कोत्ता, हुशारकाय दाखयता, जानवाय नासता, ती जानवाय जावन आसा देवाच्या उतराची न्हय, ती जावन आसा संवसाराची. आनी देखून जेजू म्हणटा, जो लोक ताजेर बाबार दवरता, तो तांकां बापा कडेन व्हरता. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो जुवांचे 14वी चीट 6 वडीन जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा जिवीत. आनी कोणूय बापा कडेन वचोंक जाय जाल्यार, कोणाकूय बापा कडेन वचोंक जाय जाल्यार ताणें म्हज्या कडसून वचोंक जाता. कित्याक आमी देवा कडेन वचोंक पावता जाल्यार आमकां जाय बावार्द जेजूचेर. ताणें आमचे पासत आपलें रोगत खुर्सार वारयलां. आनी भाव भयणीनो, त्या रोगता वरवीं आमची पातकां, आमचें सगळें वायटपण आमचें जेजून पयस केलां. देखून जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता, तेच्या उतराचेर बावार दवरता, तेन्नाच की आमकां आमी देवाचीं भुरगीं जाता, आमकां देवा कडेन येवपाक जाता. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जो लोक इतलो त्रासान आहा, इतले भार घेता तुज्या भेजार, तो लोक म्हजे कडेन येयात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो दुसरो जल्म जाला, तेन्ना आमचो आत्मो सामको नवो जालो, आमचो आत्मो जालो जेजूचो. पूण आमचें मन कितल्या भारान उरता. आमकां इतले संवसाराचे त्रास येतात, कितले आमकां वायटपण आमकां आमच्या जिवितान येता. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? तेन्ना आमी आमचें मन जेजूच्या उतराचेर दवरूंक जाय. जेन्ना आमी आमचें मन देवाचे उतरार दवरता, तेन्नाच की आमच्या मनान आमकां शांती मेवता. देखून जेजू कितें म्हणटा? जो लोक त्रासान आहा, इतल्या त्रासान बुडला की आपलें मन इतलें बेजार जालां, सामकें कांय चिंतपाक सोजमना मनशाक इतल्या भारा लागोन. तो म्हणटा, म्हजे कडेन येयात, म्हजें उतर घेयात, आनी म्हज्या उतरा वरवीं तुमच्या मनाक ती शांती मेवतली. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी त्या उतराचेर आमचो भावार दवरता, जेजूचेर भावार दवरता, तेन्नाच की आमकां आमच्या मनान शांती मेवता आनी आमकां सगळें बरें देवाचें आमकां फावो जाता. कित्याक देव आमचो जावन आसा बाप आनी आमी ताची भुरगीं, आनी तो आमकां सगळें बरें दिवंक सोदता. पूण आमी गरज कितें? भावार्थान आमी आमचें मन त्या उतराचेर धरून आनी तें उतर आमी पाडूंक दिसपट्ट्या जिवितान. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आयज जावन आसा फेस्त जेजूच्या काळजाचें, जेजूच्या काळीज जावन आसा मोगाचें. इतलो मोग कोत्ता आमचो तो. आमी पातकां केल्या आनी इतलें वायट केलां, पूण तरी आमचो मोग कोत्ता. तो आमच्या पातकांचेर पळयना, कित्याक ताणें आमची सगळीं पातकां घेतल्या. पूण आयज जेन्ना आमी त्या उतराचेर, तेज्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, आमी आमचें सगळें मन घालून ते भावार्थान आमचें मन शांतीन हाडटा, तेन्नाच की आमचें मन बरे भाशेन चलता आनी आमकां देवाचें आनी जेजूचें सगळें आमकां फावो जाता. आयज खरेंच भाशेन ह्या फेस्ता दिसा आमी त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरुया, जेजूच्या उतर आमी घेवया आनी आमच्या शांतीन आमचें मन शांतीन हाडून सगळें बरें देवाचें आमकां आमी जोडूंक पावोया.
भाव भयण तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरें फेस्त जेजूचें आवडटा आनी हांव सजमतां की आयज ह्या फेस्ता दिसा खरेंच जेजू सारकी आमचें काळीज जातलें, देवाचें मोगाचें शांतेचें आनी सगळें बरें आमकां आमच्या फॅमिलीक आमी जोडूंक पावतले. हांव तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. गॉड ब्लेस यू ऑल.